मयतल्यान मीनाखंड मालाची येरादारी नेटान चल्ल्या। गावांतल्यान रात दीस ट्रक धावत आसात। बुधवारा मात ह्या प्रश्नान वेगळे आणि गंभीर मोडन घेतले। ट्रक आडयले म्हण आंदोलका बरोबर मयेची सरपंच सीमा आरोंदेकाराकय पुलिसांनी अटक केली। सांजवेळार आंदोलकांक बेल मेळ्ळो, पूण सरपंचाचे अटकेन मयेकार खुबळ्यात। पळयात मयेचे नवे संघर्ष पर्व। मयेंतल्यान मीनाखंड मालाची येरादारी नेटान चल्ल्या। गावांतल्यान रात दीस ट्रक धावत आसात। बुधवारा मात ह्या प्रश्नान वेगळे आणि गंभीर मोडण घेतले। ट्रक आडयले म्हण आंदोलका बरोबर मयेची सरपंच सीमा आरोंदेकाराक पुलिसांनी ताब्यात घेतली। मयेकार खुबळ्ळेत। मया देवस्थानाचो कलशोत्सव चालू आसा। मयेचे रस्ते एक तर धुल्लान भरल्यात वा चिखला उदकान। दोनय वटेनच्यान कामां चल्ल्यात। रस्ते चाचावन सोडल्यात। निदान रस्ते सारखे करचे आदीं मीनाखंड मालाची येरादारी करची न्हू अशी सरपंचान ट्रकवाल्यांक विनवणी केल्ली, पूण तिचे आयकनासतना ट्रक धांवत आसात। बुधवारा गांवकारवाडच्या महामायेच्या देवळा कडेन ट्रक आडावन धरले उपरांत दिवचलचो उपजिल्लोधिकारी दीपक वांयगणकार पुलीस फांट्या सयत थंय पावलो। पळयात सरपंच, थळावे आनी उपजिल्लोधिकारी मदीं जाल्लो वाद। उदका कितें हाल जातात पळय न्हू ते एकाय विचारा तेंकाय विचारा सगळ्यांक हांगा जे पण उपस्थित आसा पळय न्हू उदक खंय आसा नळा उदकूच ना आता आज पायपलायन फुटली एक गोष्ट 2 महिने आले चालू पायपलायन जसो ट्रान्सपोर्ट आमकां पंचायती कळनासतना केला तशी पायपाय बीन आमकां कळनासतनाच केल्या। आमचे एनओसी ना कोणाक ट्रान्सपोर्टाक एनओसी ना आनी पायपलायन घालपा एनओसी ना। सरपंच आयक तुम्ही फाल्यां गांवांत बसा, तुम्ही डिसायड करा की आमी ट्रकूच चलयना मायनिंग इशू क्लोज न्ही पायपलायन दुसरे कडेन घालूंक शकनात सर। आणि दुसरे सरपंच आयक सरपंच ट्रान्सपोर्ट बंद करपाचें ना हेज्या पयलीं केन्ना बंद केलें ही आतां कित्याक फुटल्या ती आयक हेचे जे पळय वयर घातला म्हणजे कॉन्क्रीट ना माती आसा ट्रकवाल्याक अंदाज नासता विचारले तेंच्यांनी सांगला जो पर्यंत आमची काम क्लियर जायना तो पर्यंत आमी इल्ली इल्ली कॉन्क्रीट घालूंक शकनात। ते म्हाका खबर ना, गांवाची लिडर तूं आमचें काम लॉ एंड ऑर्डर तुका पयलींच सांगा PWDचें काम हें पूण ते पंचायतीनसून हें जालें ना, सँक्शन जालें ना हें काम। सरपंच आयक गांवची नेता कोण तूं डेव्हलपमेंट ते मान्य करता गांवची नेता म्हणून आज लोकांचे बरोबर उबी आसा हांगा लोकांचे प्रॉब्लेमूय सॉल्व करूंक जाय। प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक उबी आसा न्हू आतां तुमकां साहेब सरपंच मातशें हें पयलीं तर कॉन्क्रीट हांगा पडलेलें आयज ती पाळी येवची नासली। बरें दुसरी गोश्ट कितें उतराची प्रश्न करूं नाका म्हाका तूं सरपंच प्रश्न करूं नाका तूं येता तूं आमी दिलो वापस सांगले मरे तुम्ही गांवांत डिसायड करा आमी रोड जावनी मॅडम रोड जावनी ट्रान्सपोर्ट करा आमी काय रोड जावनी सगळे गोष्टी तूं म्हाका सांग ह्या दोळे सर येला सर ह्या दोळे हांव फकत कायदो आनी सुवेवस्था हाताळटा उपजिल्लोधिकाऱ्यान सांगलें। जाल्यार कायदे आनी नेम मोडून गांवांतल्यान धांवतले ट्रकवाल्यांक तुमचो कायदो लागना असो मयेकारांचो तेका प्रस्न। लोक नमते घेनात अशें दिसतकच ट्रक बंद करचे बदला ताणें पुलिसांक फुडें काडून सरपंच आनी थळाव्या आंदोलकांकच उखलप योग्य मानलें। मयेकार कशे तरेन दीस काडटात ताचेर उजवाड घातलो मयेची धाडाडीची सरपंच सीमा आरोंदेकारान। जाल्यार पुलीस आंदोलकांक कशे हाताळटात ते आयकात सखाराम पेडणेकाराच्या तोंडांतल्यान। नवी लायन ती फुटल्या रिझोल्युशनाची गरज ना जी इमर्जन्सी फुटलेली आसा ती PWD घालता विदाउट रिझोल्युशन। जर तिका दिसता तर तुमकां दिसता सरपंचाक दिसता रिस्पेक्टेड सरपंचाक तूं म्हणशीं जाल्यार असो बी उलयलो वायट ना रिप्लेसमेंट जाय खंयच्या जाग्यार हांगा जाय आनी खंय जाय जाल्यार ते रेजोल्युशन पावचें आसता तेका रिकमेंडेशन्स आसता कन्सर्न मिनिस्टर MLA वयर वयतली ते ती करतली हर जॉब ओके आमी तुमी इंटरफियर जायना। तिसरी गोष्ट उदकाची ऑलरेडी तेका सांगलें बिफोर स्टार्टींग ती उदक मारता एक दीस लेट जालो म्हणून केन्ना कितें आसा तुज्या तो टँकर वालो तुमचो लोकल म्हणटा तेचो कितें प्रॉब्लेम जाला आसूं शकता प्रॉब्लेम तुम्ही एक आयकून घ्या सर एक आयकून घ्या त्यांच्यानी आता टँकराक जो सांगला पळय टँकर वाल्या कडेन हांव उलयलो
ताका सांगलें 2 ट्रिपी मारतो आनी भागय, तेच्या वयर मारपाच्यो ना. कालच्यो खबरी नाका. मागीर हे तो फाटल्यान उलयता, तोंडा फुड्यान काय ना. विद्यार्थी वळखता हय विद्याक वळखना. आपय तूं आपय. आमी कित्याक आपोवंक रे? म्हाजो बरो आसा. ना आमचो बरो आपय न्ही तूं आपय रे. बाप्पा कोणी सांगला दोन ट्रिपी म्हणून बंद कर म्हणून? ड्रायव्हरान सांगला तेच्या. आपय आमी कित्याक आपोवं? सर आता लॉ एंड ऑर्डर ट्रकांक लागता काय ना? आता न्हू ट्रकांक लागता काय ना? इतलो म्हाका एकूच सांगून तेंच्यांनी ट्रकवाले जे कितें हें करता पळय लॉ एंड ऑर्डर. आतां इतलो वच सांगता, आतां हांव सांगता, सर सांगता ते तुमकां पडटा ना मरे. मायनिंगान ऑर्डर पास केल्यार रूट सँक्शन केला, खंयसून रुटानसून वयतलो तो, तेजेर तुमी स्टे हाडा, आमी बंद करता. तुमी तें करूंक सोदिना. नो तुमी आमकां हेल्च्यान आमकां कोर्टाक चला म्हणटा तुमी. नो मागीर सेक्शन 133 प्रमाणे तूं नॅरो रोड हांगा. आज सकाळी आमी मये गांवकर हांगासर मायनिंगाचे ट्रान्सपोर्टेशन चालू असले ते आमी हाडयल्ले. जे ट्रकवाले आसा ते ट्रान्सपोर्टेशनचे खंयचेच रुल्स फॉलो करिना. सगळ्या रस्त्याची आमच्या वाट लागलेली आसा, रस्ते फुटलेले आसा आनी सगळी पायपलायन फोडून उडयल्ली आसा ह्या ट्रकवाल्यांनी. तेन्ना हे इश्यू आमी हायलायट करपाक लागून ट्रान्सपोर्ट हाडयलो. त्या शिवाय जे उदक मारपाक जाय ते सुद्दां थंय रस्त्याचेर सकाळी 11:30 पर्यंत मारलेले ना. म्हणून ह्या टायमार पुलीस येयले, कलेक्टर येयलो आनी आमकां थंयसर तेंच्यांनी डिटेन केले आनी आयज हांगा पुलिशेन हाडून बसयल्ले आसा. आयज मेरेन आमकां च्या ना, उदक ना, जेवण ना, ही स्थिती आमची आसा. लोकांक कशें हॅरेस्ट करता ते हेंच्या कडसून शिकचें अशी आयज स्थिती जाल्ली आसा. आमचो न्याय कोणा कडेन मागपाचो होच प्रश्न आमकां पडलेलो आसा. पंचायतीन पयलीं एक लेटर केल्लें आसा, 9 तारखेक लेटर केल्लें ह्या म्हयन्याच्यात. ते लेटर डेप्युटी कलेक्टराक केला आसा, पोलिसीन केला आनी मायन्स डिपार्टमेंटाक केल्ले आसा आनी तेजेर क्लियरली बरयल्लें आसा आमी जो पर्यंत आमचे रस्ते क्लियर जायना तो पर्यंत ट्रान्सपोर्ट तुमी बंद दवरचो. आमी कंप्लिटली बंद दवरा अशें तेंचे कडेन मागलें नासलें. रस्ते आमचे क्लियर जावपा जाय. रस्ते म्हणजे रस्त्याचेर दोन्ही सायडीन काम चालू आसा. एक जिओ केबल हे काम चालू आसा, दुसरे सायडीचेन जे आमचे मेन वॉटर पायपलायन आसा रिप्लेसमेंट करतात ते काम चालू आसा. तेन्ना आमी तेंचे कडेन मागणी इतकेच केल्लें की जो पर्यंत हे काम कंप्लीट जायना तो पर्यंत तुमी मातसो ट्रान्सपोर्ट हाडून दवरीचो आनी तेजे नंतर केलें की आमकां हरकत ना. हेच्या पयलीं आमी केन्ना ट्रान्सपोर्ट हाडयलें ना, पूण हे ट्रान्सपोर्टेशन जातना लोकांक खूब त्रास जाले. उदक तांकां पावना जालें, 2 म्हयने जाले त्रास काडटात. हांव तांकां टँकर पावयता, टँकर एक मागलेत म्हणून जालें ना, पूण तेंची घरा वचून ती पायप धरून म्हाका उदक तांकां दिवची पडटा. टँकराची पायप धरून ते सगळ्या सप्लाय जर तर ते वचना जाल्यार लोक ते मारामारी करतात. म्हाका उदक जाय, तुका जाय, म्हाजी इतली बॅरल भर तितकी बॅरल भर, हो प्रॉब्लेम म्हाका हें करचो पडटा. आनी म्हाका म्हाजी एकच मागणी आसा की जो पर्यंत रस्ते क्लियर जायना तो पर्यंत ट्रान्सपोर्ट करचें न्हू. गोवा 365 खातीर मयेच्यान महेश गोवेकार.